आता खबरो विस्तारान। मुखेलमंत्री बरें काम करता पूण मंत्रिमंडळांत एकवट ना। मंत्रिमंडळांतले मंत्री आपणाक जाय तशें वागता असो आरोप आदले भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। बरें काम केलां ताणें सगळ्यांना भारतांत। ताका शुभेच्छा आजच्या दिसाच्यो आनी देवान ताका उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें भारताची सेवा करपाक। आजची पत्रकार परिशद आपोवपाक कारण मुख्यमंत्री काम करपाक मुखार सरला, बरें काम करता विदीन टायम लिमीट। ताणें पावसांत जी घरां डॅमेज जाल्ली, पीक जमा जाल्ली, तांकांय पयशे दिले, ताचें अभिनंदन करता। पूण कॅबिनेटांत एक वाच्यता ना आनी कॅबिनेटांतले मंत्री आपल्या जाय तशें उलयता। सगळ्यांत पयलो विशय हांव घेता साखर कारखाना। भाऊसाहेब बांदोडकरान हो साखर कारखाना 1972 तयार केलो। ताचे फाटल्यान एकूच उद्देश आशिल्लो की गरीब जे शेतकरी आसा, टेनंट शेतकरी आसा, तांकां हातभार लावचो आनी ते विजन दवरून ताणें हो कारखानो चालू आशिल्लो। ताका विविध क्षेत्रांतले मंत्री कार्यरत आशिल्ले आनी हो कारखानो कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा, आतांय आसा। पूण फाटल्या माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान एक डिसिजन घेतलें आनी कॅबिनेटाक डिसिजन घेतलें। स्वता त्या वेळार एग्रीकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो आनी हें डिसिजन अशें घेतलें की हो जो कारखानो आसा तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा अंडर येवचे, कारण हातूंत ज्यो गोश्टी आसा त्यो एग्रीकल्चरा कडेन आसा। आनी हें ऑलरेडी कॅबिनेट डिसिजन आसतना आजून तें डिसिजन फॉलोअप जावना। हेच्या फाटल्यान हेतू कितें हें लोकांक कळपाक जाय। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर म्हणटा की अंदू हो कारखानो सारको जावचो ना म्हणून, आनी एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणटा की खंयच्याच परिस्थितींत आपूण हो कारखानो बंद पडपाक दिवचो ना। एक तो म्हणटा 6 कोटी रुपया ताका खर्च आसा म्हणटा। हांव सरकाराच्या नजरेक हाडूंक शकता की हे 6 कोटी किंवा आज बसून जे 110 कोटी लॉस जालो अशें म्हणटा, ते जवळ जवळ 15,000 शेतकरी, 1300 कुटुंबां आनी ताचे पयलीं 2200 कुटुंबां ह्या हेचेर डिपेंड आशिल्ली। मुख्यमंत्र्याक म्हजो मना बसून आवर्जून रिक्वेस्ट आसा की ताणें हाजेर ह्या सहकारी कारखान्याचेर सुतोवाच करचें, कारण दोनूय मंत्री वेगळे वेगळे उलयता आनी जे डिसिजन कॅबिनेटान घेतलां तें इम्प्लिमेंट करचें, तें काडून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन दिवचें इमिजिएट। कारण एग्रीकल्चर इज अ बेज ऑफ शुगर फॅक्टरी अशें जर धरलें जाल्यार तें एग्रीकल्चरा कडेन येवपाक जाय, जे डिसिजन कॅबिनेटाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान घेतिल्लें।